Whom do men say that I, the Son of Man, am? Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. But whom say ye that I am? Thou art the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. भारताचे लोकगणती प्रमाणे भारतांत सुमार 135 कोटी लोक जियेता. तांतलो सुमार 2,80,00,000 लोक जेजू क्रिस्त देव म्हूण स्वत मानता आनी हे लोक दुसरो धर्म पाळटा. पूण तांतलो सुमार 28,70,000 लोक देव धर्म मानून घेयना. आनी असल्याच वातावरणांत क्रिस्ती लोकांची संख्या देंवत आसा. हें सगळें मनान धरून आयच्या मिलाक सायबिणीच्या 5व्या नोवेनाक विशय विंचला. पेद्रू जेजूक तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखता, वच आनी तूंय तशेंच कर. पेद्रून जेजू विशीं ही गोवायकी देवा बापाच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन दिली. आमी दर एक भावार्थी आमच्या बावतिस्माच्या संस्कारा वरवीं देवा बापाचीं भुरगीं जाल्यात आनी क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्मो आमकां भरतेन फावो जाला. तो तांच्याच आदारान आमी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण सुबेमाजार वळखूंक गरज. पूण जायते पावटी दुसऱ्यांक भिवन आमी फाटीं सरल्या वो लोजेन क्रिस्ताक आमी पाट वळ्ळ्या. तर पेद्रूचीच देख घेवन जेजू क्रिस्त देवाचो पूत जो आंकवार मरे वरवीं जल्मलो ताका सुबे माजार आमी वळखूंक मिलाक सायबिणीचे मजतीन ह्या मिसांत आमकां दर एकल्याक कुरपा मागुया. तशेंच चोपडें हे समुदायान रावतल्या दर एक कुटुंबाक हे मिसा बलिदानान तांचेय पासत मागुया. पेद्रू जेजूक क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखता हो ल्हानसो देखावो चोल चित्राच्या आदारान पळोवन मिसा बेटेक आमी तयार जावया. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremias, or one of the prophets. But whom say ye that I am? Thou art the Christ, the Son of the living God. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven.
And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बाबा म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. मिलाक सायबिणीचे पुर्वेक आमी ह्या दिसांनी नोवेना करता आनी आयचो नोवेनाचो दीस 5वो दीस. आनीक आयच्या नोवेनाच्या मिसाक आमी विशय घेतला पेद्रू जेजूक तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखता, वच आनी तुंय तशेंच कर. बाबा ब्रुनो पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ती धर्मान भितर सरल्या, जेजूची आमी पाटलावदारां जाल्या. पण खरेपणी आमी दर एका क्रिस्तावान ह्या जेजूक ओळखून घेतला काय, ताका आमी अनुभवला काय, ताका आमी दुसऱ्यांक परगटला काय. जायते फावटी ह्या जेजूक आमी अनुभवूंक विसरल्यात, ताका परगटूंक आमी विसरल्यात. ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूक आमी खरेपणी ओळखूंक आनी ताकाच आमी दुसऱ्यांक परगटूंक ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आनी आयच्या मिसान आमी चोपडे हे समुदाया खातीर मागता. ह्या समुदायान आसलेल्या दर एका कुटुंबाक आनी कुटुंबाच्या वांगड्यांक मिलाक सायबिणीचे मजतीन देवान आशिर्वादान आनी देणेने बरोवंक तांचे पासत आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसा पियो फेर्नांडीस चोपडे हो आमचो भाव आपलो वाडदीस समारंभता आनी पालोमा आमची भयण त्या वाड्यांतली आपलो वाडदीस समारंभता. देवान तांकां सगळ्या आशिर्वादान आनी देणेने बरोवंक ह्या मिसान तांचे पासत मागुया. आनी ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच बापाचें बोगसणें आमी मागुया. मनान चिंतून तोंडान विचार हे पासत वागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर,
सोम्याका कूदकोर क्रिस्ताका कूदकोर क्रिस्ताका कूदकोर सोम्याका कूदकोर सोम्याका कूदकोर प्रार्थुया मुगीच रावन आमची मागणी आमच्या गरजो मेलाक सायबिणीक फुडें घालून देवा मुखार धरया कितें भाशेन आख्या संवसाराक कोरोना व्हायरस हो रोग शिंपडलेलो आसा ह्या रोगाक सांपडलेल्यांक इलाज फावो जावंक आनी जे डॉक्टर्स नर्सीस ह्या आमच्या पिडेस भाव भयणांक इलाज दिवंक वावुरता तांकांय आशिर्वादान देण्यानी बरोवंक मागुया सरपोदवेदार बापा आमच्या सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गुट आमी भक्तीपणी समोर होमताव ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत सुपूर्णायेन फळादीक करून शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वोरवी तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. दोरदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केली तेन्ना जोली मोली शिपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसियाक सिप्रुसाक आनी आंतोकेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवांनी बाय आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर पोरगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरिनाच्या गांवचीं तीं आंतोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान पोरगोटूंक ताणें सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार्थ धरून सोम्याशी परतलीं. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतोकेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोडून तारासूक गेलो आनी तो मेवल्या उपरांत ताणें ताका आंतोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेन ती जेली आनी पुष्कळ लोकांक ताणें शिकोवन दिली. आंतोकेक शिसांक पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हणुया सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जे शार बांदलां ते सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाचें सगळे शारां नोकरा परस सियोनाच्या दारवटेचे तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाचें शार. जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बुस्तल्या मदें राहा आनी बॅबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तीव थीर आनी इथोपियोक त्या शारान जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं कित्याक आसात तितलें शारांक तिचीं बालां. ताणेंच भोव व्हडते देवान शिवसंसार थीर करून दवरला. जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पुर्वजांच्या पोट्यार सर्विस्पोर अशें बरयता. उमकी उमकी पोरजा हे शाराक जल्मली आनी ताच्या राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून
तुझ्या गोपान सगळें तिकाण जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाकानात. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सोरेस्पराक जोय जोय. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सोरेस्पराक जोय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. फिलिपाचे शेजाऱ्या गांवान येतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी शिसांनी जबाब दिलो, थोडे जॉन बाप्तिस्ट, थोडे एलियास, दुसरे जेरेमियास वो बाकणारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. जेजून विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमोन जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवोटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गेच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगू नाकात अशी जेजून शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, एक पावट दुसऱ्या धर्माचो मनीस जेजू क्रिस्ता विशीं कांय म्हायती घेवंक थोड्या क्रिस्तांवांक भेटता आनी तांकां एक एकल्याक जेजू क्रिस्ता वयर ते कितें सांगूंक सोदता, कितें म्हणूंक सोदता म्हूण तांकां हो प्रस्न करता. एक एकलो वेगळोच तरेचो ताच्या प्रस्नांक जबाब दिता. कोण एकलो ताका अशें म्हणटा, म्हज्या आवय बापायन, म्हज्या वडिलांनी जेजू देव म्हूण म्हाका सांगला आनीक जेजू देव म्हूण हांव स्वत मानीत आयला. आनी कोण एकलो ताका जबाब दिवन म्हणटा, हांव क्रिस्तांव करो, पूण म्हज्यान तुका जेजू कोण तें सांगूंक जायना. तुका तर जेजू कोण ती खबर जाय जाल्यार बायबल, पवित्र पुस्तक वाच, आनी थंयसर तुका
ह्या जेजू क्रिस्ताची खबर मेवतली. आनी एकलो ताका असो जबाब दिता, हांव क्रिस्तांव खरो, पूण हांवें देव धर्म सोडला. हांव सोऱ्याक लोबदल्लो मनीस, हांव बेबदो आसलेलो. सोरो पिवन हांव घरांत फोड मोड कोत्तालो. म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक हांव मारतालो, बडयतालो. म्हज्या शेजाऱ्यांकूय हांव सोतायतालो, शेजारागी हांव झगडटालो. सोरो पियेतकच हांव कितें करता ताचो म्हाका थाव पर्यान नासलेलो. आनी म्हजी बायल, म्हजी भुरगीं, हांव बरो मनीस जावं जेजू लागीं मागणें करीत रावता. आनी तांच्या मागण्यांतल्यान जेजू म्हाका बरो करता. जेजू म्हाका सोरो सोडूंक आदार दिता. जेजून म्हाका म्हज्या बायल भुरग्यां सांगाता खुशाल जिवीत जिवंक आदार केला. ओ जेजू ताचे भायर म्हाका आतां दुसरो दिवना. तो म्हजो खरेंच सोडवणदार, कित्याक ताणें म्हाका हे बेबदीकायेंतलो सोडयलो. आनीक ह्या जेजू क्रिस्ताक आतां हांवें म्हज्या जिविताचो माज केला. बाबा भुरगो, हो मनीस जेजूक खरेपरी अनुभवता. जेजून आपल्याक बरो केला. जेजून म्हज्या घराब्यान खुशालकाय हाडल्या. जेजू म्हजो सोडवणदार, जेजू म्हजो देव म्हूण तो वळखता, मानून घेता आनी दुसऱ्यांकूय तो सांगता. बाबा भुरगो, ह्या मनशा भाशेन आमी दर एका क्रिस्तावान जेजूक ओळखूंक जाय, जेजूक अनुभवूंक जाय आनी ह्या अनुभवलेल्या जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. भावनो, आमी मिलाक सायबिणीचे परबेक ही नोवेना करता. आनीक आयज नोवेनाचो 5वो दीस. आनीक आयच्या दिसा आमी वेचून काडलो तो पेद्रू जेजूक. तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण वळखता, वच आनी तुंय तशेंच कर. बाबणाच्या वाचपांनी नदर मारी जाल्यार पयलें वाचप दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. हांगासर दिल्लें आसा, इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केली तेन्ना जावन क्रिस्तवां जोडी मोडी शिंपडलेली ती वेता थंयसर शुभ वर्तमान परगडटा. वेता थंयसर ह्या जिवन जेजूक ती परगडटा. आनीक ही तांची उर्बा पडून पवित्र सोबा बार्नाबासाक तांचे सोवें धाडटा. आनी हो बार्नाबास तांचे बरोबर रावन हें शुभ वर्तमान परगटूंक तांकां उर्बा दिता. आनी त्या उपरांत बार्नाबासाक पावलू मेवता. आनी बार्नाबास आनी पावलू ह्या क्रिस्तांवां बरोबर वेता थंयसर शुभ वर्तमान परगडटा, जेजूक परगडटा. आनी हांगासर दिल्लें आसा, अंत्योक्योक सिसांक पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. कित्याक ह्या जिवन जेजूक तांणी अणभवलो, ह्या जिवन जेजूक तांणी दुसऱ्यांक परगटलो. क्रिस्ताक आपणायलो, क्रिस्ताक परगटलो आनी क्रिस्तांव म्हूण तांकां नांव पडलें. भावनाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सिसांक 2 विचार करता. जेजू संवसारांत वेता थंयसर बरें करीत गेल्लो, जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो, पिडेवतांक बरीं केल्लीं, उंड्याचेर मासळेचेर आशिर्वाद घालून तांची भूक मारलेली, मेल्ल्यांक जिवंत केल्लें.
आनी हें सगळें बरेंपण लोक पडयता आसतना जेजू सिसांक म्हणटा, लोक म्हाका कोण सोदता. आनी असल्या वेळार सीस लोक जेजू वयर कितें म्हणटा तें सांगता. कोण कोण जॉन बावतिस्ट, कोण एलिजा, कोण जेरेमियास, कोण प्रवाद्यांतले एकलो. बाबा म्हणून लोकांक जेजूची खरी ओळख नासलेली. त्या उपरांत जेजू दुसरो प्रश्न सिसांक करता, तो तुमी हांव कोण सो म्हणटात. असल्या वेळार सिमोन पेद्रू ह्या सिसांच्या नांवान उबो रावन म्हणटा, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. बाबा म्हणून हो जेजून केल्ल्या प्रस्नांक खरो जबाब आसलेलो. जेजू खरेंच क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी बाबा म्हणून ही जेजूची खरी ओळख जावं पेद्रूक जावं सिसांक कशी मेळ्ळी काय. कित्याक ह्या सिसांनी पयले सुवातेर जेजूचो फाटलाव केलो. थोडे कारवी, थोडे पातकी जेजू तांकां आपलो पाटलाव करूंक आपयता. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें सगळें सोडचें आसलेलें. घरदार, आवय बापूय, धंदो, आपलें वायट जिवीत आनी हें सगळें सोडून जेजूचे ते पाटलाव करता. आनी मागीर जेजू बरोबर रावता, जेजू बरोबर जियेता, जेजू बरोबर भोंवता. आनी जेजू बरोबर रावून जेजू कितें लोकांक सांगतालो, जेजू कितें लोकां मदें करतालो, तातूंतल्यान जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण ते वळखून घेता. आनी मागीर जेजू मेल्या उपरांत स्वर्गार वयतकूच हेच जेजूचे सीस ह्या अणभवलेल्या जेजूक दुसऱ्यांक परगट्टा. बाबा भयणो, पेद्रूक जेजूची खरी ओळख आसलेली. पेद्रूक जेजूचो खरो अणभव मेवलो. आनी ह्या अणभवांतल्यानूच पेद्रून जेजूक म्हळें, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. बाबा भयणो, आमचें कितें काय. पेद्रून जेजूक तूं क्रिस्त, देवाचो पूत म्हणलें. कित्याक पेद्रून जेजूक अणभवलो. आमी क्रिस्तांवां पवित्र स्नान घेतलेलीं. पवित्र स्नानाच्या समयार्थान आमी जेजूची पाटलाव धरा. आनी आमकांय कोणें विचारीत जाल्यार जेजू तुका कोण, जेजूची तुका कसली ओळख आसा, ताका आमचो जबाब कितें जातलो काय. एके वाटेन मोगाचे भावनो, आमी क्रिस्तांवां खरी, पूण आमी क्रिस्तांवां कशीं जियोंक जाय आनी क्रिस्ताक परगटूंक जाय. एके वाटेन आमी जेजू क्रिस्ताक अणभवूंक जाय, ओळखूंक जाय. आनी दुसरे वाटेन ह्या जेजूक पेद्रू भाशेन दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. कशे भाशेन आमी जेजूक अणभवूंक जाता. मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक खेरीत उपाय. हे मिसाचे भेटींतल्यान आमी पुस्तकांतल्यान आमचे लागीं उलयता. म्हणटच मिसाचे भेटींतल्यान ह्या जिवन जेजूक आमी अणभवूंक जाय. पवित्र पुस्तकांतल्यान तें वाचून नियाडून ताची आमी ओळख घेवंक जाय. आनी मागण्यांतल्यानूय ह्या जेजूक आमी अणभवूंक जाय. पुरोना जेजूची ओळख घेतल्यार, पुरोना जेजूचो अणभव आमी आपणायल्यार गरज पेद्रू भाशेन आमी जेजू क्रिस्त देवाचो पूण दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. कशें परगटयल्या? आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान. बाबून हांव तुमकां त्या मनशाची खबर सांगतालो. तो म्हणटा, हांव क्रिस्तांव खरो, पूण हांवें देव धर्म सोडलेलो. हांव सोरोप येतालो, हांव घरान फोडमोड करतालो. पूण जेन्ना ही म्हजी घरचीं हांव बरो जावन जेजू लागीं मागता तेन्ना हो जेजू म्हाका बरो करता. हो जेजू म्हजो सोडवणदार. ह्या जेजूक हांवें म्हज्या जिविताचो माज केला. आमची उतरां ह्याच मनशा भाशेन जावंक जाय.
आमी जेजूक खरेपणी ओळखूंक जाय आनी खरेपणी जेजूक आमी परगटूंक जाय. थोड्याच वेळान तोच जेजू ह्या आल्ताराचे उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आजी जातलो. ताचेच लागीं मागया, सायबा तुजी खरी ओळख आमकां दी. सायबा तुका परगटूंक आमकां कृपा आनी बोड दी. अशें जावं. उबी रावया आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो हे वेळार देवा हातान आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्मान आनी सगल्या याज्ञिकांनी खऱ्या देवाक आपल्या जिविताचो माज करूंक आनी पोरजेकूय ह्या देवाची ओळख दिवंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. राजकारभार चलयतल्यांनी सगल्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म जिवंक आनी परगटूंक सगलीं सोंपेपणां दिवंक देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी जावं आमच्या मागण्यांतल्यान, पवित्र पुस्तकांतल्यान, दोतोनींतल्यान खऱ्या देवाक ओळखूंक आनी ताकाच परगटूंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. आयचे नव्यान करतल्या चोपड्या वाड्याक मिलाक सायबिणीचे मजतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरोवंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, मुक्तीपणान मारता उलो. भोव मोगाळ बापा, ह्या मागण्यांतल्यान आमी खरेपणी जेजूक तुज्या पुताक ओळखूंक, अनुभवूंक आनी ताकाच आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां तुजे कृपेन आनी देण्यांनी बर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. मातीचे भांगार करून सोंपताय तूं एका सुत्रान. माती धूळ आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा मुक्तीपणान किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका ओंपता आमचे वरदान. तुका ओंपता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदां संतोस बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद्न तुका दिसान दीस भेटून आमच्या हस्तक सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काहळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सरीश वर्तू. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खालस घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. पेद्रून जेजूक अनुभवलो आनी पेद्रून तूं क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण परगटलो. आमी ह्या जेजूक अनुभवूंक आनी आमीच ताचे परगटणार जावंक त्या जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी आनी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमच्या काळजान येवन आमच्या संगाता रावता. आपल्याकूच दुसऱ्याक परगटूंक आमकां उलो करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कोरोना व्हायरसाका लागून आमच्या इगोर्जींत ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजूक उण्या सोऱ्याच्या रुपान आमच्यान शेवूंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावून जावं टीव्ही केबलाचेर वा मोबायलाचेर मिसां दाखयता तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक खुमयाव घेवंक जाता. ह्या वेळार आत्मीक खुमयाव घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें तुमी करचें. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे सुशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवाचो उंडो आनी दाखाचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्या. ह्या ओमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आमकां आदार दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सालामती पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां नोवेनाचो 6वो दीस आनी फाल्यां सदांचे भाशेन 6 वाजता आमी ही मीस नोवेन सुरू करतले. फाल्यां आमी नोवेनांत थेम वाडव वेलंकनी समुदाय आनी सेंट एंटनी समुदाय हांचे पासत मागतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिलाक साहेबीन आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मिलाक साहेबिणीचे विनवणेन ह्या जिणाचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांच आमचे ताय आसो. आमेन. Maria mai curpeci, cota
vinzol mololi. Maria mai Jesusi, Maria mai moci, Maria mai purpeci, corta vinzol mololi.